त्या काळजान मंदिरान तुझ्या येतां सोम्या निर्मल बलिदान भेटयतां पातकामचे सोम्या मिरतां व्हडा मोलान तुका लब्धता सुखम गेल्यो शेळयो आमी सजावन आसा तुझ्या आदाराचे सोम्या पातयेन आसा भक्तीन तुझे लागीं सोम्या आमी आयल्या सर्वेस्परा देवा तुजो आदार मागता ताळत्या काळजान मंदिरान तुझ्या येतां सोम्या निर्मल बलिदान भेटयतां पातकामचे सोम्या मिरतां व्हडा मोलान तुका लब्धता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं. मोगाचे न्हू आयच्या लितुर्जींत उदकाचो संकेतीक म्हत्व आमकां उक्त्यान दिसता. एझेकियल प्रावदाच्या उतरांनी देवाच्या मंदिरांत वाळचें उदक जिवीत दिवचें आनी भलायकी हाडचें. वांजेलांत जेजू जालो ती जर खरी उदकाची जर 38 वर्सां तावन पिडेन वळवळतल्या त्या मनशाक भलायकी दिवचें. खरेंच जेजूच्या कडवळींतान वाळलेलें तें उदक आमकां देवा थंय नवें जिवीत दिता. पूण ह्या देण्याक आमी योग्य? ह्या पासत मिसा वेळी जशें मेरू वोमते झरीक अत्रेकता तशेंच जेजूक जिवीत दिवच्या झरीक येवकारिस्तांत काल्तिकायेन आनी नितळ काळजांत आमी अत्रेकया. ह्या सकाळी फुडें पवित्र अल्तारी मुखार मिसाचें बलिदान भेटूंक सगळीं आमी कुटुंबा भाशेन जमल्या वसता आमची ल्हानवी खाय वळखून घेवया, उणेपण समजून घेवया. केल्लीं सर पातकां वळखून पातकांचे दूख दन सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाफा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन वचना सांग वार मरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाफा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्यांका कुतको सोम्यांका क्रिस्ताका कुतको क्रिस्ताका कुतको सोम्यांका प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा दंडवन करून हो प्राचिता काळ भक्तीपणी आमी सांबाळीत आयल्या. ताच्या चरणान पास्काच्या गुटान फावत ह्या मनान वांटो घेवंक आनी तुजे सोडवणेची बरी खबर परगटूंक आमची काळजां तयार कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोव्यानी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
जी येता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. एझेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. उपरांत देवदूतान म्हाका मंदिराच्या दाराशी परतून हाडलो. थंय मंदिराच्या उबऱ्या पोंदांतावन उदक भायर सरतालें आनी उदेंती वाटेन वळतालें, कित्याक मंदीर उदेंतीक फुडो करून आसलें. हें उदक मंदिराच्या उजवे कुशी पुंदल्यान वेदीच्या दक्षिणेचे वाटेन वळतालें. तेन्ना ताणें म्हाका उत्तरेच्या दारवटल्यान भायर व्हेलो आनी भायल्यानच बोवाडो काडून उदेंतीक फुडो करून आसा त्या भायल्या दारवाट्याशी हाडलो. थंय दक्षिणेचे कुशेंतावन उदक भायर सरता तें हांवें देखलें. तो मनीस आपल्या हातांत एक मापासूच घेवन उदेंती वाटेन गेलो आनी 1000 हात ताणें मेजले. आनी उपरांत ताणें म्हाका उदकांतल्यान व्हेलो. उदक म्हज्या पांयांच्या कुमयांक पावलें. ताणें परतून 1000 हात मेजले आनी म्हाका उदकांतल्यान व्हेलो. उदक म्हज्या दोंपरांक पावलें. ताणें परतून 1000 हात मेजले आनी म्हाका उदकांतल्यान व्हेलो. उदक म्हज्या पेंगटाक पावलें. ताणें परतून 1000 हात मेजले. पूण आतां थंय म्हज्यान उतरूंक जायना तसली एक न्हंय जाली, कित्याक उदक सडलें. तें गूंड आसून तांतल्यान उपयोन वेचें पडटालें. उतरून वचूंक जायना तसली न्हंय तें जालें. ताणें म्हाका म्हळें, मनशा पुता, हें तुवें देखलें मू? उपरांत ताणें म्हाका न्हंयचे देगेर परतून हाडलो. हांव परतून पावलो तेन्ना न्हंयचे देगेर दोनी वाटांनी हांवें जायते रूख पळयले. ताणें म्हाका म्हणलें, हें उदक उदेंती प्रदेशाच्या वाटेन वाळून अराबाक देंवता आनी ते दर्यांत मिठा उदकाच्या दर्यांत पावतास. मिठा उदक गोड जाता. जंय ही न्हंय वळटा थंय सगळे प्राणी तांचो भोंवतात ते सगळे जियोंक शकतले आनी जायती मासली आसतली. कित्याक जंय हें उदक पावता थंय तें भलायकी हाडटा. जंय तें वळटा थंय सगळें जियोंक शकता. न्हंयच्या दोनी कुशींच्या देगांचेर सगळ्या जिन्सांचे फळ दिवपी रूख वाडटले. तांची पानां बावची नात आनी ती केदींच फळावीन जावची नात. हरेक म्हयन्यांत ते नवी फळां दितले, कित्याक तांचे पासून उदक मंदिरांतावन येता. तांची फळां खाणाक आनी तांची पानां वखदाक उपकारतलीं. देवाचे उतर. देवाचे वडोवकार. दळपरांचो सर्वेस्पोर आमचे मदें आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. दळपरांचो सर्वेस्पोर आमचे मदें आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. देवूच आमचो आसरो आनी आमचें बळ. कश्ट आकांतांच्या वेळा तोच आमचो खरो आदार. भुमी जाल्यार हालून पडूं, पर्वत दोंगर दर्यान कोसलून पडूं, पूण आमी पियोवची नाव. दळपरांचो सर्वेस्पोर आमचे मदें आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. एक न्हंय आसा, तिचे व्हाळ देवाच्या शहराक संतोश हाडटात. तेंच तें शहर अत्युन्नत देवाच्या निवासाचें. देवान जर त्या शहरांत बिडार केला तर तें हालात कशें? दीस उदेतानाच देव येता ताचे कुमकेक. दळपरांचो सर्वेस्पोर आमचे मदें आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. दळपरांचो सर्वेस्पोर आमचे सवें आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा. येया पळया सर्वेस्पोराची कामां. पृथ्वीचेर ताणें केल्ली आजापां देखा. दळपरांचो सर्वेस्पोर आमचे मदें आसा. जाकोबाचो देव आमचो आसरो जावन आसा.
वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया एक नितळ काळीस म्हाका रसून दी देवा तुजे सुरबुणे सुसंतोष परत्यान हांवें भोगिसो कर वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया सर्विसभर तुमचे सवय आसूं तुमचे सवय आसूं जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया तवळ जुदेवांची एक परब आसली आनी जेजू जेरुसलेमाक गेलो जेरुसलेमान बोकरांच्या दारवट्या लागीं एक तळें आसा ताका हेब्रेव भाशेन बेसादा म्हणटात ताका 5 मंटप आसात कुर्डे थोंटे आरिगार अशे म्हूण जायते पिडेस्त त्या मंटपांनी पडून आसले 38 वर्सां पिडेन वळवळतलो एक मनीस थंय आसलो जेजून ताका पळयलो आनी तो थंय जायतो काळ असले गतीर आसलो म्हूण जाणा जावन ताका म्हणालो तुका बरो जावंक खुशी आसा पिडेस्तान ताका जाप दिली सायबा उदक हालयल्ल्या वेळार म्हाका तळयान देंवयतलो म्हजो म्हणलो कोणूय ना हांव देंवूंक वेतना आनी एकलो मोचाकी पयलो देंवता जेजून ताका म्हणलें उठ घे तुजे हांतुळण आनी चल तक्षणच तो मनीस बरो जालो आनी आपले हांतुळण घेवन चलतच रावलो तो साबत असो दीस देखून त्या गुण जाल्ल्या मनशाक जुदेव सांगी लागले आज साबत तुजे हांतुळण व्हांवून व्हरूंक तुका आडवारला ताणें जाप दिली जाणे म्हाका बरो केलो ताणें तुजे हांतुळण घे आनी चल म्हूण म्हाका सांगलें जुदेवानी ताचे लागीं विचारलें कोण तो मनीस तुजे हांतुळण घे आनी चल म्हणून तुका सांगिल्लो पूण तो कोण म्हूण गुण जाल्ल्या मनशाक कळीत नासलें कारण ते सुवातेर लोकांची वडकेट जाल्ल्यान जेजू दोळ्यां भायर जाल्लो उपरांत तो मनीस जेजूक देवळांत मेळ्ळो जेजून ताका म्हणलें आळे आतां तूं बरो जालाय आनी पातक करिनाका नातर पयलींचे प्रास चड वायट तुका घडात तो मनीस जुदेवाशी वचून आपणाक बरो केल्लो जेजून म्हूण तांकां सांगी लागलो जेजू असले सर्व साबताच्या दिसा करतलो देखून जुदेव ताका इजा दिवंक लागले देवाचें उतर हे वाकानी तुका क्रिस्ता मोठव्यान नियाळ करचो जाल्यार बाबांनो आनी भयणीनो आयच्या ह्या शुभ वर्तमानांत आमकां पळोवंक मेळटा थंयसर बेसादा ह्या बोकऱ्याच्या दारवट्या लागीं जायते तरांचे पिडेस्त आसले पवित्र पुस्तक आमकां सांगता कुर्डे आसले थोंटे आसले आरिगार आसले तांचे सांगाता हो एकलो मनीस आसलो कितल्या वर्सां तावन पिडेस्त जावन आसलो कितली वर्सां 38 वर्सां तावन 38 वर्सां तावन जेजू ताका ह्या गतीर पळयता म्हणटा पवित्र पुस्तक जेजू ताच्या ह्या गतीर खंयची गत पिडेस्त जायते आसले कुर्डे आसले थोंटे आसले आरिगार सगळे आसले पूण हो एकलो मनीस 38 वर्सां तावन ह्या गतीर आसा आनी थंयसर आसा तळे त्या तळ्यांत उदक हालता वर्साक एक पोटी त्या तळ्या आपडल्यार पुरो गुण जाता म्हूण ताका कळीत आसा जाल्यार जेजू म्हणटा हाची गत पळया 38 वर्सां जावन हो बरो जावना बरो जावंक अवकाश आसा बरो जावंक ना कित्या जेजू विचारता ताका तो कांय सांगिना जेजू विचारता तुका बरो जावंक मन आसा गी तुका नीस जावन बरो जावंक मन आसा गी कित्या जायते फावटी आमच्या जिवितांत
भितर देवाचे राज आसून भितर आमचो सोमी आसून भायल्यान आमी आनी एकल्याक कंपेर करता या आनी एकल्याक अवलंबीत जावन जियेता अशें भितर आसले राजवटकेचे ह्या भितर असल्या त्या रायाक आमी विसरून पडता आनी त्याच दुखींत लोळून आसता हांगासरी हेंच घडटा हांव आसा तुजे मुखार 38 वर्सां जावन कश्टून आसाय ह्या गतीर म्हाका तुका पळोवंक जायना गुण सांग तुका मोहन आसा गी तो कितें म्हणटा सदांचे आमचे बरींच कितें तें आनी एकल्या वयर घालचें कोण आसा म्हाका आपोवन व्हरूंक कोण आसा म्हजो हुस्को करचो कोण ना की म्हजी परवा ना 38 वर्सांत हांवें आदले पटी हेंच सांगिल्लें कांय लोळून गेल्लो जाल्यार लग्गी वचून पावतो तळ्याच्या आनी उदक हालतना आपडल्यार गुण जातो पयलो 1 वर्स म्हणी वयमू इसारतना म्हणटा म्हाका कोणूच ना आपूण वर्सो कोणूच ना ब्लेम करता आमी ह्या कोणाच्या वयर होंदून रावता अवलंबीत रावता देखून जेजू म्हणटात तुका ह्या गतीर म्हाका पळोवंक जायना उठ आनी चल उदक हालचेय नाका तुका कोणी वचून घालचेय नाका अजब जावचें नाका उठ आनी चल हांव सांगता तुका तक्षणच तो उठ्ठा आनी चलता उपरांत कितें जाता पळया तो वेता आसतना खंयचो दीस तो साबाताचो दीस ताणें ताची मांद्री या कितें आसलें वोवंक नातल्लें वोवन व्हरचें दिसता आनी ताका मतबारी विचारतात कितें म्हणटात आज साबात तुजें हांतुळण वोवून व्हरूंक तुका आडवारला तो कितें जाप दिता जाणें म्हाका बरो केलो ताणें म्हळें तुजें हांगासर पळया कोण बरो केलो म्हणून ताका कळीत ना कोणें ताका बरो केलो म्हूण कळीत ना हांगासरी कितें म्हणटा ब्लेम करता ताणें सांगलें म्हाका हांवें जावन वोवचें न्हय त्या मनशान सांगलें देखून हांव वोवून आसा ताचे उपरांत देखून म्हणटा उपरांत तो मनीस जेजूक देवळान मेळ्ळो आतां परतून मेळटा जेजून ताका म्हणलें अळे आतां तूं बरो जालाय आनीक हेंच करनाका आनीकल्याक राखचें आनीकल्याचे वयर दूर घालचें तुजे थंय आसा सोमी तुजे भितर आसा जेजू तुजे थंय आसा सर्गींचे राज आनी ती राजवटकी देखून आनीकल्या वयर घालूंक वचनाका आनीक पाताक करिनाका केलें जाल्यार पयलेंचे प्रास चड वायट तुका घडात हे आमी समजून घेजय बाबा आनी भयणी जेन्ना जेजू आमचे सांगाता आसा आनीकल्यार होंदून जिवचें नाका कितें जाता आमचे थंय आसा देवाचें राज तें आमी होगडावन घेता 38 वर्सां तो कश्टलो आमी कितलीं वर्सां धाकट्या कारणा खातीर कश्टून आसा आनी एकल्याक राखून आसा आमकां बरें करूंक जेन्ना संपूर्ण आसलो जेजू आमचे सांगाता आसा आमेन. बापा भेटैता वास्तुका स्वीकार कर रे बापा उंड्या वायना संगी भेटैता विदेनी मानून तुगे ये बापा स्वीकार कर बापा कानिक मोगान दिता तुका आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या दिवर जीवनांचे नंदन कर आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या दिवर जीवनांचे नंदन कर. बफान आणि बहिणीनं मुझे आणि तुमचे पवित्र मिसाचे बलिदान सर्वेस्पर आमच्या देवा बापाक मांडता तसले जाऊ मन मागात हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाखाली महिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदारात सर्वेस्व मानून घेऊ. बापा तुझ्या हातांतली घेतलेली देणी हो गोवान सुवंड आणि हो दाखा वायन आमी तुका परतून भेटयता
ह्या विनाशी जिवितांत आमकां तुज्या रसनांक तूं सांडिनाय पूण तुज्या आदारान सांबाळताय म्हूण ही देणी साक्ष दितात आनी त्याच बराबर अविनाशी जिविताचें खान पिवन जातात हो तांचो फळ आमकां सदां पूण भोव करून ह्या प्राचिता काळार मेळासो कर म्हूण मागता आमच्या सुमयान जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराते उबारता सर्वेस्पोरक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैतशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नित्यसो आनी आमच्या फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचें सासणीक येवजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परसांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनंत पूत तुजो आमच्या अविनाशी सैबान दिश्टी पडलो ताचें अमरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैब नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंसर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंसर्गीन तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची इज्जत तुझ्या पवित्र आत्म्याक धरून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कसमरण सुसुंकवेच्या आदी ताणें वंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोलावरवी तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया संसाराच्या सद्वंदारा आमची सद्वंद. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी वगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतली आम सुमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागी फोन बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची तूं काकुळट कर. तांकां आनी जी सगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमी सुमेस्तांची हांगासर जमलेल्या हर एकल्याची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मर्या देवाचे माये संगती बागीवन तुजे ती सपती बागीवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता
त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पदवेदाह बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. सुमी आमचे बोल सुमी आमचे सख्यत सुमी आमचे सर्वस्व जावन आसा तर त्याच बरोबरशान वडा बाफाडतान सुमयान शिकयले मागणे भक्तीपणी सांगता आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज समखाईव तुझी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जाव. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवा. सर्वेस्परा सुर वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली पिडेशिरींतली खोट्या सक्तींतली तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमचे सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरो वशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाटय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुजे धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सुमया पूण तुजे पवित्र सभेच्या अखंड बावडताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. तुजो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दियात. देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमचे काकुळत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाची शिली संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया हो जावन आसा जेजू देवाची शिळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शिळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी हर एकली सुभागी. सुमया तुवें म्हज्या भितर म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. मोजा मोगाळ देवा नाविशेव तुझे बगर म्हाका. मोजा करया जिवा मोजा करया जिवा. बलिदान कलवारीचे अर्पण राया जेजूचे अर्पण राया जेजूचे. समाधान हाडटा म्हाका दैवीक देणे सर्गींचे दैवीक देणे सर्गींचे. तुम सोम्या मोजो आदारानी बरवसो जाजीन ये वाचे सांगात मोजो. काळीस मोजे लाले तुका मोजा मोगाळ देवा नाविशेव तुझे बगर म्हाका. मोजा करया जिवा मोजा करया जिवा. तुझे थंय धांवून येता सोदून तुजो वासरो सोदून तुजो वासरो. मोजे सर्वच तुका दिता नाकोन म्हाका दुसरो नाकोन म्हाका दुसरो. तुम सोम्या मोजो आदारानी बरवसो जाजीन ये वाटे
संगात मोजो काळीज मोजे लाले तातुका मोजा मोगार देवा नाविषयी तुझे पगार माका मोजा करया जीवा मोजा करया जीवा प्रार्थूया. देवा आमच्या बापा, ह्या सर्गींच्या गोटा वरवीं आमची काळजां दयेन तूं नितळ नोवी कर आनी आमच्या अतिम्याक तशेंच कुडीक आतां आनी ह्या फुडें तांतूं तुजें जिवीत आनी गठाय भरपूर मेळून दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची उडोवकार. देवाया कापुर्दीच्या बोगस पापा मोगाच्या बापय मोनो आडवनाका भुरग्यांक तुज्या सोडनाका जेजू आमकां मागता दितलोय म्हूण पातयेता सर्वोची पात काका धाडटा आयच्या सकट सांगता मोखाल पुत्रा सोवेन आमकां मोरया आशिर्वादी आमकां मागीर बसाची गुरवेन देवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.